हाऊस कीपिंग बाकीच्या लोकांचे रिलेटेड बारीक बारीक कामां तसलीच मेळटली. हांव ताका विचारून तूं कशें कितें पळयता जेन्ना हो प्रोजेक्ट येता आनी कितले पासून लुकसाण जातलें म्हणजे तोयाक कितें आसता हें हांव पयलीं 40 वर्सां जालें ह्या प्रॉपर्टीचेर 40 वर्सां तरी जातली म्हाका. हे प्रॉपर्टीचेर हांव भाजी लायता. हांव शेतकरी आनी हे दोंगराची सगळी म्हायती म्हाका खबर आसा. दोंगर 60 दोंगर हांगा आसा आनी ते दोंगराचें उदक अशें स्लोप आसा आनी ते सगळे ते पुर्तुगेज टायमाक ते आपणाचें गिन्यान करूनच ते बांदिल्लें आसा. ह्या डोंगराचें उदक येता, त्या डोंगराचें उदक येता, सगळ्यांक आनी त्या डोंगराक सगळ्यांक नांवां आसा. आनी हे तळें पळय म्हणटा न्हू ते आमी आतां तळें म्हणटा, पूण हेजें नांव कितें वडाचें मांड. वडाचें मांड म्हणून आसा. वडाचें मांड म्हणजे कितें व्हडले व्हडले सपाट जमीन आमचे गरीब लोक तेन्ना शेतकरी लोक कामगार लोक आपणाचे सगळे सपाट जमीन करताले आनी आपणाचे ते मळे लायताले. तेन्ना ही जमीन ओपन आसली, गव्हर्मेंटाक नासली, कोणाकूच नासली आनी ती आनी तुका कितें म्हणपाचें आहा हें पळय जें डिस्ट्रक्शन चल्लां हिंगा चिमला तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार मरे लोकांनी खरेंच भायर सरोंक जाय. आज गोंय न्ही आमचें गोंय उरोंक ना. आतां हांवें तेजें भाशण आयकलें, हांवें पळयलें तो सांगता की पंचायतीचो व्हिडियो आसा तो व्हिडियो परमिशन दिता म्हणून. तुमकां खबर आसा ते आडफडे कितें जाला ते अडफडे हे पंचायत लोकांनी सगळे फालतुगिरी केल्या हे डायरेक्टरान ह्या व्हिडियोन म्हणून तेंचे 25 हत्या जाली आनी हे हत्या न्हू हे गव्हर्मेंटाचेर लागू जाले. आनी आतां हांगासर मॉल बांदूं कितें करूंक सोदता म्हणजे हांगा कितले लोकांची हत्या करूंक सोदता. लोकांक तुमी जॉब दितले म्हणटा सांगता तांकां सांगला खंय जॉब तुमकां दितले. हेच्या पयलीं तुमी प्रत्येक इलेक्शनाक 10,000 15,000 तुमी जॉब हाडटा म्हणटा खंय गेल्यार ते मोपावाले अशी बोटां मोडटा मरे तुमच्या नांवांनी. मोपावाले तुमच्या नांवांनी बोटां मोडटा. थंय तुमकां प्लेन सुद्दां देंवोवपाक तो देव तुमकां दिखयना. रातचें कितें दिश्टी पडटा खबर ना आनी ताका लागून दाबोली पावता प्लेन. ही असली यांची फालतुगिरी. आमचो चीफ मिनिस्टर आहा पळय तो आयुर्वेदीक पुडयांचो दोतोर. पुडया म्हणजे पावडर कुटून आयुर्वेदीक म्हणजे झाडां पाळ्यांक कुटून पुडयो बांदून लोकांक दिवपाचो दोतोर. ताका अक्कल ना. रान अख्खे गोंय काबार करता तो रान खंयच्यो पुडयो बांदतलो. तूं खुर्चे वचून देंवतलो तेन्ना खुर्चे वचून तूं देंवतलो पुडयो रे खंयच्यो बांदतलो का तुका ती सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या ती उर्फान मुल्लाची आनी ते गीता आनी तो खापरी त्यांची सर्टिफिकेट डुप्लिकेट ती सर्टिफिकेट लोकांक दिता त्यो सर्टिफिकेट घेवन तूं आसा. तुका त्या आयुर्वेदिकाचें सुद्दां कांय ज्ञान ना. अरे गांवच्या लोकांक काबार करता तुमी. कितें उरलां तुमचें. गांव म्हणजे कितें थेंबे थेंबे खंय तळे साचे. आज त्या तळ्याचे तुमी सत्यानाश करता. कोणे तरी दवरले पुर्तुगेज टायमार ते करून दवरला कित्याक लागून. आज शेत ना जाल्यार लोक खाताले कितें. तुमी मेले ते महिलांक पेमेंट दिता पळय ते गृह आधार ते तुमी धड ना. ती बावडी शेतान कितें तरी करता 10 रुपयाची 20 रुपयाची भाजी विकता आपले पोट चलयता. तुमचे सगळे जोटेन पाड पडला. खंयचे डोंगर दवरला. डोंगर आज सरकारान दवरला खंयचे. गोंय अख्खे काबार केले. हडपडेचे हितून सुद्दां तुमकां तकलेन येयना की कितें जाला कांटो म्हणून. तरी तुमकां दिसता की तुमी अशें करचें म्हणून. गांव तुमकां सांबाळूंक कळना. तुमकां चपलांचो हार घालूंक जाय. ते हांगासर श्रीलंका जाले तशें मागीर बांगलादेश जाले तशें सगळे कडेन जाले. लोक पेटून उठले आनी तुमकां अक्षरशः जळोवन काबार करपाक जाय. हे तुमकां जाय. हे जाय तुमकां. इलेक्शन येयले की तुमची नोकरी येता. इलेक्शन येयले की तुम्ही माझे घर येता तुझे घर येता. हे तुम्ही लोकांचे घरादाराक काबार करून तुम्ही असल्याने माझे घर दिताले. आमकां ऐकून न्याय जाय तर हे दी आमकां. आमचे घर आमी सांबाळटा हे तळे आमकां सांबाळून दी. करा हिम्मत. तुम्ही जर सांगता लोकांक लागून आमी आसा हय तुम्ही लोकांक लागून आसा कितें तुम्ही लोक तुम्ही आमकां लागून ना. आमच्या पासून तुम्ही भिकारी तुम्ही मेले भिकारी.
आमच्या कष्टाचे पैसे खाता, आमचे डोंगर खाता आणि अशें करून तुमची पोटां भरता आणि गोर गरिबांक तुम्ही त्रास करता. अरे कोण शेतान कितें लायतलो म्हणटा, गोडभर उदक पितलो म्हणटा, ते तुम्ही कमी करता. आणि आता दर्या आसा न्हू, ते मागीर फिल्टर करून ते उदक पावोवपाचें आहा. कॅसिनोन सगळे काबार केला मरे ते उदक सुद्दां. आणि खंयचें उदक दितले तुम्ही? आयुर्वेदिकान तुका खबर आसा, तूं दोतोर, बाकीच्यांचे म्हाका सांगू नाका. तू शिकला जर जाय भोट्या, हांव सांगूंक सोदता तुका, तू जर शिकला जाय आयुर्वेदीक कितें तें तुका खबर आसूंक जाय आनी तूं जाणा कितें तें म्हणून. तुका तरी हें ज्ञान आसूंक जाय. हें बंद कर, जाता इतलें स्टॉप कर. आनी त्या भुरग्या बाळांचे जॉबाचें नाका. तुका जॉब दिता, आमकां जॉब मेळटले, आमचे हे जातले. ते मोपा ड्रायव्हर जाल्यार ड्रायव्हर बॉब मारता. ती तांकां तो धनगर वाड्यार ती घरां बांदल्या आमी पळयल्या, थंयसर त्या लोकांक काबार केला. तांकां जॉब दिता म्हणटा, आजून थंय येना. अरे तुम्ही मनोहर पर्रीकाराक फटयले मरे. मनोहर पर्रीकार नांव म्हणून एअरपोर्टार दवरता म्हणले, थंय तुम्ही फटयले. तुम्ही तुमच्या घरातल्या लोकांक फटयता जाल्यार लोकांक फटोवपाक वगत जाय पळय. अजून न्हू लोक इतले चाळोंक ना. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदता, लोक अजून इतले चाळोंक ना. लोकांनी जर चाळोन तुमकां जर ऑफिसा बिफिसा जळोवपाक नाका जाल्यार वेळीच सावधान जाया. आणि असले फालतू जे आसा तुमचे प्रोजेक्ट बंद करा. आणि थंय व्हरोन तुम्ही ते आतां मॉल घालता म्हणटा. कोणाक रे शॉपिंग हे, कोणाक शॉपिंग हे? लोक आता ऑनलाईन सगळे मागतात. लोक ऑनलाईन मागतात, तू शॉपिंग घालता कोणाक? तुम्ही भटा बेसा लागीं लोकांचे काबार करू. हे माझे घर म्हणटा ते बी व्हडले एक स्कॅम. प्रत्येकाची इल्लीगल घरां खंय खंय आहात ते पळयते. बाकीचे 200 मीटर दितले तुमकां, बाकीचे काबार करतले. कित्याक हो एजंट, हो सरकार जागो विचपाचो व्हडलो एजंट. म्हणून आज गांवांत हे अशें चल्लां. ह्या एजंटाची कामां हे सरकार करता म्हणून हे अशें जालां. दिल्ली पोल्युशनान सामकें भरला, श्वास घेवपाक लोकांक जायना. ते सगळे येयले हांगा मोराव. तू तुझे गोंय काबार करता? बिंदास ग्रीन म्हणून दाखयल्ले मरे तुवें, तू काबार करूंक लागला. तुजें उरलां कितें? हांव जाल्यार तुमकां सांगता, आसा तो जाग्याकार, त्या तळेकडलो जाग्याकार आसतलो, तो राखणदार आसतलो. हांव ताका आव्हान करता, जे कोण थंय मॉल बील घालपाक येता तेंचो सत्यानाश तूं करतलो म्हणून. सांबाळ तुजी जागा. तुजी जागा तुवें सांबाळूंक जाय, लोक न्हू. कित्याक तुका रातचो बिचो त्या जाग्याकाराक थंय भोंवपाचें. तुका भोंवंक जाय बिंदास, तुका राखूंक जाय सगळें जंगल. म्हणून हांव त्या जाग्याकाराक आव्हान करता, बाबा हे सांबाळ तुजी मोठी, ही सांबाळ तुजो जागो आणि दी लोकांक समाधान. तू बी समाधान राव आणि गांवच्या लोकांक, शेतकऱ्यांक समाधान दवर. चिंबल वाजोवन लोकांक समाधान दवर. देव बरें करूं. मॅडम म्हजो एक प्रश्न आसा. रिसंटली ZP इलेक्शन जाले आणि जो ZP कॅन्डिडेट आसलो तो स्टडी करता खंय, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? अरे तो ZP जालो तो खंयचो, चिमलाचो का आउटसायडचो, खंयचो तो? तेका जर आमी हे पळय गोंयांत, आमी गोंयची, आमकां गोंयांत खंय खंय आसा कितें आसा आमकां खबर आसा. आनी तेका खबर ना. तो इलेक्शन जाल्या उपरांत झेत मारून आतां येवंक जाय ते येवंक ना. तेजे जालें न्हू. लोकांनी पयलीं पिशापणां केल्या. असल्या फालतूंक चपलान मारपाचो, धांवडोन घालपाचें. विश्वास दवरपाचो तो कोणाचेर उरोंक ना. तेका जर चिमलान कितें चल्लां ते जर खबर ना, तो आपूण एडमीट जाला म्हणटा, आपूण हांगा ना. आज तर ते चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन ते चल्ला न्हू. ते नाटक चल्लां, ते नाटक पड्डो तो येतलो पळोवपाक. म्हणजे सगळे काबार करता आनी मागीर तो मजा घेता. तेकाय बी सुटकेच पावतली. आमदार पळय ना, वॉशिंग मिशिनान वचोन पडला तो. आमदार वॉशिंग मिशिनान पडला. शेत मारतालो पयलीं चिमलाचेर. आमी येयल्ले त्या एका मिटिंगेक, हांव येयल्ले. त्याने चिमला जेन्ना मिटींग घेतलेली हांव येयल्ले, हांवें पळयला. तेन्ना तेजी आवय आसलेली. आनी आतां तो न्हिदला. आतां ते वॉशिंग मिशिनान जाय ते सगळे घातला न्हू. निरमा घातला, कितें सगळे रिम सगळे घातला. जितले प्रोडक्ट आहा पळय साफ जावपाचे ते वॉशिंग मिशिनान आहा आनी तो साफ जाता. तेणे तो आपूण कितें आसलेलो पळय तो विसरला तो. आनी म्हणूनच ते अशें जालां. खरें म्हणून जाल्यार आमदारान स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालूंक जाय आसलें, म्हाज्या हेची गांवाची वाट लायनाकात म्हणून. म्हाका नाका, पण हांकां हिम्मत ना. हांकां हिम्मत ना. तो इल्लीगल म्हणून ताका हिम्मत ना. म्हणून तो वॉशिंग मिशिनान पडला. आनी ZP त्यान फुडलो. ZP जे तोंड आहा हे लोक बसले ते कित्याक? हे खंयचे? हेणी वोटींग करूंक ना. वोटींग करिनासतना बसलेले हे 4 दीस सुद्दां जावंक ना मरे तुमच्या हाका. हांगा तोंड दाखया मरे. आनी तूं काय चेअरपर्सन तूं जायना.
तूं यो मरे हांगासर लोकां मदीं आपूण आसा तुमच्या वांगडा म्हणून तेंय बी जायना हें कांय ना हे सगळे शो लोकांनी सावधान जावपाची गरज आसा ZP